मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर टॅक्सी पार्किंग दर 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया वाडयल्ल्याचो निषेध करीत टॅक्सी चालकांनी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भायर मोर्चा काढलो। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भायर तैनात केल्ल्या पुलिसांक पळोवन टॅक्सीकार आनीक तिडकले। गोंयकारांची घरां मोडटात तेन्ना तुमची पुलीस यंत्रणा खंय आसता? आमकां नोकरेची हावेसा दाखोवन आमच्यो जमिनी जीएमआराक दिल्यो। आयज आमचे लोक झाडू मारून ना जाल्यार टॅक्सी चलोवन आपले पोट भरता जाल्यार तेय बी सरकाराक पळोवन नजो काय? सरकार फक्त भायल्या लोकांच्या फायद्या खातीरूच वावरता काय असे गंभीर आरोप तिडकल्ल्या टॅक्सीकारांनी केले। इल्लेलेपण इंजेक्शन जाता आमचेर लोकल म्हणल्यार आमकां कांयच बेनिफीट ना जॉब ना टॅक्सीत बिझनेसान बेनिफीट खंयच ना। पैशाचे तुमी 200 केल्यात 50चे 250 डायरेक्ट केल्यात। अरे कितें समजता जीएमआरान निकतो घेतलो सगळो गोवा? आमी करपाचें कितें भुरग्यांनी? एवरी टायम जॉब ना एका भुरग्याक आमच्या सारको शिकलेले भुरगे सारन मारपाचे कामां करता आनी वयल्यान टॅक्सी बिझनेस आमी करता पळय तेतून सुद्दां हे राडे हाडटा। पुलीस पोस्ट हांगा इतको लायलेला जशें क्रिमिनल कोण येयलेला। आतां म्हज्या इतको पुलीस पोस्ट नासता। थंय घर असं गांव डेमुलीस चाललेलं पळय थंय कोणी वचून पुलीस पोस्ट लावंक नासलो तेन्ना थंय डेमुलीस जालें ते गोंयकाराचें घर ते दिल्लीकारान कोणी तरी जोशी म्हणून कोण ती तांकां तुमी पुलीस पोस्ट लायना। आमच्या सारके वकील रावता म्हणून सरावंडींग 5 भुरगे वकील रावता म्हणून आनी अंडर एस्टिमेट करीत रावतले तुमी। आनी कितको पैसो गायो आतां आमकां इतका भयान किंडे आमच्या हाडून इतको पैसो गाय तुमकां आनी भीक मागतले गोवा माइल्स हे येरादारी मंत्री माविन गुदिनोच्या आशिर्वादान चलता। कायदे हे फक्त थळाव्या टॅक्सीकारांकूच लागता काय अशें म्हणीत ह्या पार्किंग दरवाडीच्या आंदोलना वेळार टॅक्सीकारांच्या रागाक तिडकीची वाचा फुटली। मेन कितें गव्हर्मेंट डायरेक्ट त्या मोहीन गुदिनोच्या सपोर्टान डायरेक्ट गव्हर्मेंट विदाउट बेस गाडयो चलयता आनी आमकां खंय विदाउट बेस सापडलो 10,000 फायन दिता आनी जर ती गव्हर्मेंट थंय आसली जाल्यार ताका फ्री सोडटा। हे खंयचो रूल? आक्रमक जाल्ल्या टॅक्सीकारांची मागणी आयकून जीएमआरान मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर टॅक्सी पार्किंगेचे दर आसा तितलेच दवरपाक सांगला। तशेंच हेर पार्किंग विशय मुखेलमंत्री जीएमआरा कडेन भासाभास करून सुटावे करतले अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान सांगले। तांकां ऑलरेडी आतां पार्किंग जे वाडयल्ले आसले पळय ते पार्किंग ते आदले पळय तशेंच दवरूंक लायला आनी जेन्ना ते मांडे ट्यूजडे जेन्ना सीएमा कडेन मिटींग जातले तेंचे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले तेन्ना मागीर ते कितें आहा ते तेंचे रेट लायतले। बाकीचे जे त्यांचे प्रश्न आसत पळय ते सॉर्ट आउट करतले। सगळे कितें प्रॉब्लम आहा ते सीएमान सांगून सोडना म्हणून सोडून दितलो तो। निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।